ह्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता की ज्यांच्यांनी 7 पेशंट्स हे पॉझिटिव्ह आशिल्ले ते कोविड फ्री करपा खातीर ज्या पद्दतीत कश्ट घेतले त्या सगळ्यांचे म्हणजे पुराय सगळे डॉक्टर्स म्हणजे नॉट ओन्ली द मेडिसिन डिपार्टमेंट बट ENT डिपार्टमेंट एनास्थेशिया डिपार्टमेंट आमचे ESI हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स पॅरामेडिकल स्टाफ्स पॅथोलॅबचे स्टाफ्स ह्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की हांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे फर्स्ट केस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत ते आतां पर्यंत जितके सगळे आमी जेका म्हणटा की सगळे फ्रंटलायन वर्कर आशिल्ले जे रिस्क घेवन काम करताले कारण खरी रिस्क ही तेंच्या खातीर आशिल्ली आनी हे सगळे काम करता आसतना तांकां सपोर्ट दिवपी पुराय टीम म्हणजे कित्याक शक्य आसा तर आमचे प्रशासकीय सगळे अधिकारी ॲडमिनिस्ट्रेटीव सगळे स्टाफ्स हांच्यांनी ज्या पद्दतीत काम केलें म्हणजे कोवीड हॉस्पिटल आमी सेपरेटली एस्टाब्लीश केलें ताज्या उपरांत आमी पॅथ लॅब एस्टाब्लीश केलो आनी ताज्या उपरांत क्वॉरंटायन सेंटर्स जी एस्टाब्लीश केली म्हणजे स्पेशली द फर्स्ट कॉन्टॅक्ट सेकंड कॉन्टॅक्ट्स आनी तांकां म्हणजे तांचे सोदून काडपा खातीर जे सगळे फर्स्ट कॉन्टॅक्ट सेकंड कॉन्टॅक्ट तांकां सोदून काडून क्वॉरंटायन दवरपा खातीर ज्या पद्दतीचें काम सगळ्या स्टाफांत केलां त्या सगळ्या स्टाफाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी खरोखरूच आमी म्हणजे 7 केसी पॉझिटिव्ह आसतना सुद्दां आमी सगळ्यो झिरो करपाक शकले सगळ्यो केसी नेगेटीव जाल्यो आज जे नेगेटीव जाल्या ते क्वॉरंटायन सेंटरान आसात तांकां परत 14 दीस जाल्या उपरांत परत टेस्ट करतले आनी ताज्या उपरांतूच ते घरा कडेन परत 14 दीस आपल्या क्वॉरंटायन सेंटरान उरतले आमी केसीस झिरो जाल्या हेजो अर्थ गोंयांतले सगळे रिलॅक्स जाले आमी सगळ्यांनी भायर भोंवपाक जाय अशें ना हांव परत सांगता 3 तारखे पर्यंतचो लॉकडावन हो तसोच आसतलो आनी सगळ्यांनी सहकार्य आज हांवें म्हणजे आतां नॅशनल चॅनला कडेन हांव उलयतालो तेन्नाय सांगलां हेतून सगळ्यांचें सहकार्य जर कित्याक आसत जाल्यार सगळ्या लोकांचें सहकार्य खूब मोठें आसा आमी जरी कितलें म्हटलें आनी स्पेशली 22 तारखेच्या जनता कर्फ्यूच्या उपरांत आमी 2 दीस जो जनता कर्फ्यू वाडयलो 23 आनी 24 ताजो खूब मोठो फायदो आमकां जालो कारण आमी त्या पिरियडांत लोकां मदीं खूब मोठी अवेरनेस जालो की कित्याक तरी हो जनता कर्फ्यू वाडयला ताजी खूब चर्चाय जाली ताजेर खूब टिकाय जाली बट तो जनता कर्फ्यू वाडयल्ल्या कारणान लोकांक हे कोवीड-19 हे खूब महाभयंकर आसा आनी हेज्या पासून आमी जर पयस रावतले आसत जाल्यार त्या 2 दिसाच्या मदीं जाल्लो अवेरनेस हो खूब मोठो अवेरनेस आशिल्लो आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता 25 तारखेच्या उपरांत लॉकडावन जालो आनी मागीर लोक खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां काम करपाक शकले म्हाका दिसता हेका लागून मोठो अवेरनेस आसा जाल्ल्या कारणान लोकां मदीं जनता कर्फ्यू हो खूब अवेरनेसाच्या कारणान आमी सगळे जाण हाजेर मात करपाक शकले हे सगळें जाता आसतना बाकीच्यो सगळ्यो गजाली हांव वेळच्या वेळी प्रत्येक फावटी सांगत आयलां आज गोंयची बॉर्डर सील्स आसा तश्योच 3 तारखे पर्यंत सील उरतल्यो म्हणजे जरी आमी नेगेटीव जाले हेजो अर्थ आमी ज्यो आमच्यो बॉर्डर सील केल्ल्यो आसा त्यो रिलॅक्स करचे ना आयजूय बी आमी कोणूच गोंयांतलो मनीस सुद्दां जर गोंयांत भायर भितर येता आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान रावचो पडटा म्हणजे चुकून मेडिकल एमर्जन्सी सुद्दां म्हणून जो पेशंट येता ताका गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान रावचो पडटा आनी ताका गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान आमी दवरता हे सगळें करता आसतना हांव सगळ्या जनतेचे आभार मानता सगळ्या प्रशासकीय अधिकारी आनी बाकी सगळ्यांचे हांव अभिनंदनूय करता आनी आभारूय मानता ही स्थिती आमकां कायमची मेनटेन करपाक जाय गोंयांत आमकां आनीक कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट नाका ताज्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करप सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करप आनी गोवोरमेंटान सांगलेले सगळे नॉर्म्स हाजें पालन करप गरजेचें आसा आमी ज्या ज्या वेळार जी जी गजाल प्रत्येक फावटी सांगत आयल्या ती गजाल प्रत्येकानी जे जे गोंयांत रावता तांच्यांनी जर तेजें पालन करीत जाल्यार नक्कीच गोंयांत आनीक पॉझिटिव्ह केसीस जावच्यो ना तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आमी 800 सुमार टेस्ट ज्यो आसा ह्यो गोंयांत केल्यो एप्रॉक्सिमेट 800 सुमार टेस्ट केल्यो तितूंतल्यो फक्त 7 टेस्ट ह्यो पॉझिटिव्ह आयल्यो आनी आज त्यो टेस्ट नेगेटीव जाल्यो ज्यो आमी सर्वेच्या माध्यमांतल्यान जो आमकां प्लॅन मेळ्ळा तितून शॉर्टलिस्ट अजून चल्ला ताज्यो कितल्यो टेस्ट करपाच्यो आसा त्यो सोमारच्यान फुडें ठरतल्यो आनी त्या अनुसार त्यो टेस्ट ज्यो आसा ह्यो केल्यो वयतल्यो आमी मुद्दामून गोवा फायट कोवीड-19 म्हणजे आमी हाय लेवल कमिटी काडली अंडर माय चेअरमॅनशीप ताज्या उपरांत आमी वॉर रूम सेटअप केलो जो आमच्या PCCF ऑफिसान आमी मॉनिटरींग टीम काडली परत म्हणजे प्रत्येक तालुका लेवलचेर प्रत्येक म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर कशा पद्दतीन आमी मॉनिटर करपाक शकतले डेप्युटी कलेक्टराच्या व्यतिरिक्त ही मॉनिटर टीम काडली
सेपरेटली CM ऑफिसांतल्यानूय मॉनिटर करताले, CS लेवलाचेर जी आमची स्टेट लेवल डिजास्टर टीम आसा ती मॉनिटर करताली, नवीन कोण मनीस आसा काय कितें, इन कॉर्डिनेशन विथ ऑल पंच सरपंच यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान हे सगळें काम आमी करताले. कंट्रोल रूम आमी जो आसा एस्टाब्लीश केलो. तेज्या उपरांत नाकाबंदी आमी खूबच स्ट्रिक्ट केली. अजून म्हणजे थोडे दीस आमकां 1-2 दीस इवन दो भायल्यो गाडयो सुद्दां बंद उरल्यो. 104 हेल्पलायन, तेज्या उपरांत 108 हेल्पलायन, म्हणजे WhatsApp नंबर आमी पब्लीश केलो. तेज्या उपरांत स्टेट लेवल एक्झिक्युटीव कमिटी जी सगळी कॉर्डिनेशन काम पळयताली. इवन दो बॉर्डरीचेर आमी टेम्पररी टॉयलेट्स, टेम्परेचर तांकां रेस्ट रूम जे आमचे सगळें काम करता ताज्या खातीर केलें. चेक म्हणजे भायरसून येवपी प्रत्येकाचो आमी थर्मल गन चेकअप हे सगळें काम थंयसर सुरू केलें. सॅनिटायझेशन आनी हें केलें. टेस्टींग फेसिलिटीज सांगले तुमकां हांवें. नो क्वॉरंटायन फेसिलिटीज नॉर्थ आनी तेज्या उपरांत 4 इन सावथ ह्यो क्वॉरंटायन फेसिलिटीज केल्यो. ताज्या व्यतिरिक्त होम क्वॉरंटायन हे लोकांक थोड्या जाणांक होम क्वॉरंटायन करचें पडलें. आमकां जवळपास 2,000च्या आसपास लोकांक क्वॉरंटायन फेसिलिटीज होम क्वॉरंटायनूच दवरलेले. 200 पेक्षा चड लोकांक आमी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान दवरले. लेबर कॅम्प हे वेळच्या वेळी वेगवेगळे कडेन जवळपास 12-13 सुमार लेबर कॅम्प एस्टाब्लीश केले, जेणे करून हांगासल्या लेबरांक खंयसरूच त्रास जावपाक जायना, ते वचपाक सोदपाक जायना. ताच्या खातीर लेबर कॅम्प एस्टाब्लीश केले. ताज्या उपरांत कदंबा फूड सर्वीस आमी मोबायल फूड सर्वीस सुरू केली. मोबायल ग्रॉसरी आयटम्स दिवपाचें सुरू केलें. शेल्टर होम्स जाले. कोवीड हॉस्पिटल, वायरोलॉजी लॅब टेस्टिंग सेंटर. तेज्या उपरांत वेजिटेबल सप्लाय करपा खातीर हॉर्टिकल्चर आनी प्रायवेट हेतूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात हे केलें. हे सगळें केलें आसतना सुद्दां नवीन व्हेंटिलेटर आमी आजुनूय मागोवन दवरल्या. इन फ्युचर चुकोन परत जावं शकतात. नवीन व्हेंटिलेटर माजयला. 2,000च्या पेक्षा चड प्लेसीस सॅनिटायज केल्यो. म्हणजे पब्लीक प्लेसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो विथ द हेल्प ऑफ फायर सर्विसीस, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी डोर टू डोर हेल्थ सर्वे केलो. हाजो आमकां खरोखरूच बरो रिजल्ट जो आसा हो आमकां मेळ्ळा. आनी आज आमी एकूय पेशंट आमच्या कडेन ना पॉझिटिव्ह हो हे अनावन्स करूं शकता. ओके. हांव फक्त कालच्या मिटिंगेचो परत एकदां तुमच्या समोर नियाळ दवरता. एक म्हणजे 3 एप्रिलाच्या उपरांत आमकां एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळूंक ना, तरी सुद्दां डेली टेस्ट करप चालू आसा. काल 88 टेस्ट केल्यो आमी, पण 88 टेस्ट ज्यो आसा त्यो नेगेटीव येयल्यो. हावस टू हावस सर्वेचो रिपोर्ट दवरून तेंचें फायनल टेस्टिंग करपाक सुरू जातलें. 1000 थर्मल गन ऑलरेडी परचेस केली. प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसाच्या फुडल्यान फाल्यांच्यान सुरू जाता आसतना थर्मल गन आसतलें. ओके. ताजी आमी खबरदारी घेतल्या. सगळ्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हें सुरू करप, कितें कितें सुरू करप हाजे रायट्स आमी थंयसल्या फंक्शनल मॅनेजर जो आसा IDCचो तांच्या कडेन तेंच्यांनी परमिशनाक एप्लाय करप आनी त्या अनुसार तांच्यांनी सुरू करप म्हटलां. पंचायत एरिया आनी म्युनिसिपालिटी एरिया हांगासली जी ऑफिसीस आसा किंवा बाकीचे कोणाचे बिझनेस आसा तांच्यांनी तांकां एप्लाय करप, ते परमिशन दितले आनी त्या अनुसार तांच्यांनी सुरू करपाक कांय हरकत ना. आमच्या सायडीन आसलेले बेळगांव हांगासर मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडल्या. आमकां अजुनूय बी हाय अलर्ट रावपाक जाय. थंयच्यान कोणूय जर लोक येताना दिसता आसत, कोणायकू अजुनूय बी लोकांनी सांगला म्हणून आमी परत एकदां आमचे दोनूय बेळगांवचे चेकपोस्ट जे आसा पळय न्ही हे आनिकूय बी टायटन केल्या. अनमोड आनी केरी ह्या पोस्टाचेर आनी कंटिन्युअसली आमी देखरेख दवरून आसा. फक्त लिमिटेड व्हेकल्स ज्यो सोडल्यो वयता, अदरवायज अजुनूय थंय मोठ्या प्रमाणात टेस्ट हे जे आसा पळय न्ही स्कॅनिंग करप आनी हे ते खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडयलां. ओके. सी फेररा खातीर आमी रूम आयडेंटिफाय केले. फक्त हॉटेल शॉर्ट लिस्टेड करपाचे आसा सगळे. मोर दॅन म्हणटा तशें 8,000 सुमार रूम्स, सेपरेट रूम्स एवेलेबल आमी आमची तयारी दवरल्या. आजून एकदां हांव परत आयज हेजे कडेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन उलयतालो. प्रोग्राम फायनल स्टेजीचेर आसा. केन्नाय पटकन अनावन्स करूं शकता. अनावन्स केल्या उपरांत आमच्यो फेसिलिटीज रेडी आसपाक जाय. ताच्या खातीर आमी इवन तेंची टेस्टींग फेसिलिटीज आनी तेंची रावपाच्यो फेसिलिटीज अशे दोनूय फेसिलिटीज आमी आमच्या पद्दतीन तयारी केल्ली आसा. ओके. काही रशियन्स उरलेले काल परत एक फॉरेन फ्लायट्स जे आसा हे काल परत गेला. आमचे एक्सायज कमिशनराच्या वतीन आमच्यो ज्यो डिस्टिलरीज आशिल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझर तयार करता. स्टेटीनूय स्टेटी भायर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझर जो आसा हो हांगासल्यान दिलो वता. ओके.
अजूनही सगळ्या लेबर कॅम्पांनी खूप सगळे फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो तांकां चालू आसा, कंटिन्युअसली हे करप चालू दवरलेले आसा. ओके. फिशरीजच्या बाबतीत डोर टू डोर फिश डिलिव्हरी मोठ्या प्रमाणात सुरू केला. त्यांच्याकडे आशिल्ल्यो फिशिंग व्हॅन आणि इवन दो तेंच्यांनी बायक ताजेर डोर टू डोर फिश डिलिव्हरी दिवपा खातीर प्रमोट केला. तांच्यांनी अजूनही मोठ्या प्रमाणात लोकांनी होम डिलिव्हरी दिवपा खातीर सगळ्या जाणांक सहकार्य करचें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याणच्या योजनेत लास्ट तेंचो तांदूळ आणि डाळ ही परत आसा तशी फाल्यांच्यान दिवपाक सुरू जाता. जितके बेनिफिशरीज आसा तितके जणांक मोठ्या प्रमाणात परत तेजे बेनिफिट्स जे आसा हे खूप मोठ्या प्रमाणात मेळटले. कदंबा बस सर्विसीस ही स्पेसिफिकली फॉर द गव्हर्मेंट ऑफिसीस जितके चालू केल्ले आसा सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून कदंबा बस सर्विसीस ही चालू उरतली. बाकीचे आमी त्यांचेर जो स्टाफ तांकां रिक्वायरमेंट आसा व त्यांच्या कडल्यान तेंच्यांनी डायरेक्टर्स जे आसा हे डिसायड करतले. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांकां जे गरज आसा रिजल्ट तयार करपाक आनी येता लिमिटेड स्टाफाक खूब लिमिटेड स्टाफाक आपोवचो. 10th स्टँडर्ड आणि 12th स्टँडर्ड तांची नीट प्रिपेरेशन आमी परतूय इन्स्ट्रक्शन दिला. कंटिन्युअसली इन टच आपल्या सगळ्या स्टुडंट्सां बरोबर तांच्यांनी कंटिन्युअसली रावन तेंचो फॉलोअप घेवचो, तेंचो फॉलोअप रेडी करून दवरचो. हाजे इन्स्ट्रक्शन्स परत परत तांकां आमी वचत आसा आमच्या कडल्यान. अशा पद्दतीचे आमच्या कालच्या मिटिंगेचे आशिल्ले. सो दॅट खूब सांगपाक परत एकदां खोस भोगता की पॉझिटीव जाल्या उपरांत परत नेगेटीव जावपी गोंय हे पयलें राज्य आसा ते नेगेटीव उरपाक तुमचेय सगळ्यांचे म्हणजे तुमी कंटिन्युअसली लोकांच्या समोर सगळे न्यूज पावयले त्या बद्दल प्रेस मिडिया आणि लोक ह्या सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. फायनल स्टेजीचेर आसा अजून म्हणजे तत्वता म्हणजे तांच्यांनी येयला आनी फायनल स्टेजीचेर आसा मान्य करपाचें आसा. हो विशय म्हाज्याय पर्यंत पावला, हांवूय मॉनिटर करता. बट दिल्लीच्या 13 भुरग्यांक थंयच्यान हांगा हाडप आनी हांगासले थंय व्हरप हें आत्तां रिस्की आसा. पण नवोदय विद्यालयांनी आपलो प्रपोजल अजून आमचे कडेन दिवंक ना व त्यांच्या पेरंट्सांनी एकट्यान दुसऱ्यान कोणी म्हाका एप्रोच केल्लो फक्त. हांव ह्या विशयान स्पेशली नवोदयाच्या फाल्यां आफोवन हाडून ताचेर इन्क्वायरी करपाक लायता. कारण तेंच्या कडल्यान जर तसो प्रपोजल आयिल्लो जाल्यार आमी कितें तरी तेजी चवकशी करपाक शकताले. पण हांव नवोदयाच्या प्रिंसिपलाक आफोवन हाडून चवकशी करता. कंपल्सरी कदंबा जे आसा ते स्पेसिफिकली तुम्ही म्हटला की फक्त गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून. सो आता बाकीचे बँक स्टाफ आसा हे आसा तेंच्या खातीर त्यो कदंबाची हें कित्याक जायना म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूनय तेंची सोय जावं शकना काय किंवा हे बाकीचे प्रायवेट बसवाले आहात तांकां हेतून हे करून तांकां हितूर 2 गजाली सांगता तुका हांव. एक म्हणजे MHA गायडलायनीच्या नुसार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट एलाव केल्लो ना. दुसरी गोश्ट आमकां बसीस डे टू डे सॅनिटायज करपाक जाय. आमी बस आयज वापरली काय ती रातची सॅनिटायज करता एक दीस दवरता आनी दुसरी बस धाडटा. आमी सेम कदंबा धाडिना. आयज वापरलेली बस फाल्यां येवची ना, ती दवरतले 24 hours आनी दुसरी बस धाडून दितले. होय प्रकारा भितर. तिसरी गजाल एके बसीन लिमिटेड सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून जेन्ना म्हटलां पळय न्ही तेन्ना ते करपा खातीर आमी गव्हर्मेंट स्टाफाक म्हटलां
इंडस्ट्रीज जे आसा न्ही तेंच्यांनी जाय जाल्यार कदंबा बसीस थोड्या दिसा खातीर हायर करच्यो ओके आनी तितूर करून इंडस्ट्रीज तेंच्यांनी चलोवचे ओके रिगार्डींग द स्कूल बसीस आमी स्कुलांतल्या सगळ्या स्टाफाक यो म्हणूंक ना खूब लिमिटेड म्हटलेलो आसा त्या प्रिंसिपलान डिसिजन घेवचें एकटो किंवा दोग जाणूच जाय ते आपली गाडी घेवन येवपाक शकता बँकेचो स्टाफ जो आसा हे पर्सनली सगळो येवपाची गरज ना तेंच्यांनी एखादो दुसरो स्टाफ आपली पर्सनल व्हेकल घेवन येवपाक कांयच हरकत ना ती तेंच्यांनी येवचें आणि एक खूप महत्त्वाची गोष्ट स्कूलला कर्नाटक पुलिसाचो चेकपोस्ट आसलो त्या चेकपोस्टा वयल्या ह्याच्या पुलिसाक काल क्वॉरंटायन केला तो कोवीड पेशंटाच्या संपर्कान येयलो म्हणून आतां तो चेकपोस्ट आसा तो सामको सुरला एंट्री घेवपाच्या हेचेरूच आसा आनी थंयसरले मॅक्झिमम जे पुलीस किंवा कोण जे स्टाफ आसता ड्युटेक त्या स्टाफाचो त्या गांवांतल्या लोकां कडेन संपर्क येतात म्हणजे जेवण बिवण त्या गांवांतूच ताका पुरयलं वयता सो ह्या अनुशंगान त्या सुरल्या गांवाचेर कितें तरी एक विशेष लक्ष किंवा कितें तरी एक हें घेवचें पडटलें कारण तो एक सामको हॉटस्पॉट जाल्लो आहा गोंय पासून तो पयस आसा इवन सुर्ला गांव हो आमच्या ठाणे ग्रामपंचायतींतली एक विलेज आसा म्हाका खबर आसा हांवूय सुर्ला खूब फावटी गेलां जो तूं पुलीस क्वॉरंटायन केला म्हणटा पळय न्ही ही न्यूज आसा हांवें कलेक्टराक इन्फॉर्मेशन काडपाक लायलां बेळगांवान आयज पर्यंत जे पॉझिटीव आयल्या ते तबलिगी समाजाचे जे लोक आसले ते पॉझिटीव आयल्या ते स्वता तांकां म्हणजे डिटेक्ट जायना फुडें म्हणजे एकट्याक डिटेक्ट जायना फुडें क्वॉरंटायन दवरलेले एकाच दिसा जे 17 जाण पॉझिटीव आयले ते 17 जाण क्वॉरंटायन आशिल्ले तरी सुद्दां आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ह्या लोकां पासून त्या ती इन्फॉर्मेशन मेळना फुडें त्या लोकांची जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय थंयसर ती आमी घेवपाक लायता आर्च बिशोपान आमकां लेटर बरयला की आमच्या कडल्यान कितें जर मदत जाय आसत जाल्यार आमी दिवपाक तयार आहा आमी ताका म्हाजो कॉर्डिनेटींग ऑफिसर्स कळयला जर तुमची खंयची तुमची हॉस्टेल्स जी आसा तुमी दिवपाक तयार आसा ती आमी पळोवपाक सोदता तेन्ना म्हाजो ऑफिसर जो आसा कन्सर्न तेंच्या कडेन उलोवपाक सुरू केला तो पळोवन येतलो आनी जी आमकां गरज लागता आसत तशें आसा आमकां क्वॉरंटायन करपा खातीर क्लासरूम व्हडले उपकरण आमकां एटॅच आशिल्ले म्हणजे जे हॉस्टेल फेसिलिटी टायप आसता ताका एटॅच टॉयलेट आसत किंवा एखाद्या फ्लोराचेर टॉयलेट बाथरूम आसत प्रत्येकाक एक रूम दिवचो पडटा अशी फेसिलिटीज जी आसा पळय न्ही ही आमी सोदता तांच्या कडेन जितकी आसा तितकी आमी घेवपाक तयार आसा हय श्रीपाद आमचे आयुश मिनिस्टर हे दिल्लीक गेल्या तोय कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा तेय उलयतले पर्सनली ह्या विशयाचेर आमचो अंदाज आसा 7 ते 8 हजार रूम्स आमकां जाय पडटले म्हणून बट गोंयांत तशे 20,000 रूम सुमार एवेलेबल आसा आमी आयडेंटिफाय केल्या वेगवेगळे खंयची घेवपाची पळय न्ही ते आमी ठरयतले एम्पॅनल जावपाचो प्रश्न ना आमी तुका सांगता 20,000 रूम आमी आयडेंटिफाय केल्या आमी एकूच ऑर्डर काडून 20,000 रूम्स जे आहा पळय न्हू ते घेवपाक शकता गव्हर्मेंट इज फुल्ली रेडी आमकां जर डिसिजन जालें दुसरे आमचे वांगडाच ऑर्डर वयतली कितली हॉटेलां आमकां जायी पळय न्हू ती आमकां कोण ना म्हणूंक शकना ह्या बाबतींत आमकां सगळीं हॉटेलां जी आसा पळय न्हू ही घेवपाची आमची तयारी आसा हय आमी फेज वायज घेतले ते चर्चिलान म्हटलां तशें हांवें मंडे पर्यंत तेंची ऑर्डर एमएचची ऑर्डर जावपाक जाय म्हटलेलें ओके सो तेणी ते मंडे पर्यंत हाडपाक सुरू जातलें म्हटलां आसतलें ना ऑर्डर जाल्या उपरांत म्हाका दिसता दुसरे किंवा तिसरे दिसा जातले कदाचित ते बी मुंबय आसा तेंचेर डिसिजन जर पटकन हांगा हाडपाचें जाल्यार ते जातले नेक्स्ट तेज्या उपरांत सुरू जातले ऑर्डर जाल्या उपरांत दुसरे दिसा ते खंय आसा एंकर केल्ले शीप खंय आसा इंडियेत कोस्टात खंय आसा आयदर आतां हांगासल्यान म्हणजे ताजेरूच डिस्कशन सुरू आसा हांगासल्यान तांकां शीप धाडप काय कितें काय बाय एअर हाडप हाजेरूय डिस्कशन सद्या चालू आसा खंयच्याच शिपा वयल्यान तशें डायरेक्टली कोणी कितें हे डेथ जाली हें जाली तेजी इन्फॉर्मेशन दिवं ना बट प्रत्येक शिपा वयल्यान वेगवेगळे फोन म्हाकाय पर्सनली करतात ओके वॉट्सॅप कॉल करतात आमच्या एन्थॉनीकूय करतात बट तांचे इतकोच कन्सर्न आसा की आमकां जाता आमी एट प्रेजेंट हे केल्ली आसा डॉक केल्ली आसा म्हणटा तशें किंवा त्या शिपाचेर आसा बट सेटल आसा तांकां रुमान क्वॉरंटायन करून दवरलें हें तेंचें म्हणणें आसा परत तुका सांगता हे डिसिजन हे एमएचएन घेवपाचें डिसिजन तांकां बाय एअर हाडपाचें काय बाय वॉटरवेज हाडपाचें आनी तेच डिस्कशन सुरू आसा कारण थोडे डीप सीन आसा थोडे आतां पोर्टाचेर आसा
तेंचे डिसिजन कितें घेवप हांवूय कलेक्टरे उलयलां आमी पोर्टाचेर देवूंक ना म्हणपाक लागला आमी थंयच आसा मागीर US हांव पर्सनली एकट्या कडेन उलयलां ओके तो म्हणलो आमी देवूंक ना कारण आमकां अजून थंय देंवलें जाल्यार गॅरंटी कांयच ना म्हणून आमकां थंयसरूच म्हणजे आतां 10 दीस जाले म्हणटा तो आमी जस्ट शीप आमची डॉक केलें थंयच आसा आणि ब्रिटीश फॉरेन टुरिस्ट अजून फ्लायटी आसा तेंका आतां आमच्या म्हणजे गव्हर्मेंटच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अजून सुद्दां 150-200 खंय तरी आसा म्हणजे तेंय बी सुरू आहा तेंची इन्फॉर्मेशन आमी काडीत आसा ब्रिटीश फ्रॉम ब्रिटीश टीव्हीचे सांगलेले की ऑल ओव्हर इंडिया फ्लायट येवपाचे इन्क्लुडींग गोवा म्हणून आसूं शकता गोंयान अजुनूय बी कारण थोडे जे आसा पळय न्ही हे अजून जशें तेंची आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा एक्सटर्नल मिनिस्ट्रींतल्यान तशें तेंचे हांगा खंय आसा तांकां गॅदर करून तांकां एअरपोर्टाचेर हाडप हें रशियन काल सुद्दां गेल्या अजून आसात ना चार्टर ना जनरल ना एक न्हू आणि एक गजाल एक लक्षात हाडून दिलं म्हणजे SEC आणि 12वी आमचे बॉर्डरीचे जे तालुके असतात फॉर एक्झाम्पल पेडणे सप्तगिरी तसं काणकोण हेतून न्हू मोठ्या प्रमाणात शेजारच्या राज्यांतली भुरगे शिकपाक येतात SECक आतां खुबशे भुरगे आहात त्या स्कुलांनी 12वीकूय आसात आतां जाला कशें की ह्यो गाडयो आमच्यो त्या स्टेटीच्या बॉर्डर स्टेटीन वचून भुरग्यांक हाडटात सो आतां जेन्ना स्कुलां आमच्यो ह्या आसात आनी एग्जामी जातल्यो तुजी चिंता कळ्ळी म्हाका हय सो तेचो ओके खंय तरी एक रेकॉर्ड तयार करचो पडटलो ताचो विचार करुया हांव त्या डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगता अशे कितले भुरगे आसा जे शेजारच्या राज्यान येता आनी तेंची परीक्षा घेवपाची जाली जाल्यार तेंची खंय परीक्षा घेवपाची तेजेरूय म्हणजे एखादें सेंटर जर आसा तांकां थंय करूंक मेळटा काय कितें हाजोय विचार आमी करता ना 3 तारखे पर्यंत क्रॉस बॉर्डर लेबर जे आसा पळय न्ही हे हाडपाक कोणाकूच मेळचें ना इंडस्ट्रीकूय मेळचें ना आनी कन्स्ट्रक्शनानूय मेळचें ना 3rd त्या उपरांत विचार करुया अजून ना सी फेररांचो जेन्ना इश्यू नवलो पूण जे लोक थोडे अजून भायर आसा गोंयचे सुद्दां तांकां सपोज येवपाचें दिसलें फाल्यां तेंचे सी फेरा म्हळ्यार आमकां व्हरा हो सगळ्यात खातीर प्लॅन आसतलो तशें आमी सी फेररा खातीर म्हणटा पळय न्ही तशें इंडियन्स भायर आसा तेंच्याय खातीर प्लॅन रेडी जायत आसा त्या ती तुका सांगलें ते थोडे न्ही म्हणजे इन लॅक्स आसात त्या खातीर तोय विचार सुरू आसा म्हणजे सी फेरर कशें आसा ते बोटीर आसा म्हणून तो पयलीं चल्ला आनी तेंचोय विचार जो आसा एकदम सुरू आसा म्हणजे 3 तारखेच्यान लॉकडावन सोंपना फुडें तेंचोय विचार जो आसा आतां हेंचें डिसिजन घेता आसतना तेंचेंय डिसिजन जातलें आनी कशा पद्दतीन तांकां हाडपाचें हेजे स्टेप बाय स्टेप जे सगळे प्रोग्राम चालू जातले सेम ऑफिसर्स आतांच दिव येता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाजे कडेन मोठ्या प्रमाणात डेटा आसा कारण इंडियन एम्बसी ज्यो आसा वेगवेगळ्या कंट्रीनी तांच्यांनी कॉर्डिनेशन सुरू केलां आनी एट प्रेझेंट आमचो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सचो जो दामू रवी म्हणून जे एक IAS ऑफिसर जे कॉर्डिनेट करता तेणी प्रत्येक कंट्रींतल्यान हो डेटा जो आसा हो मागून घेतला आनी प्रत्येक इंडियन एम्बसी आमच्या थंयसरल्या लोकल जे लोक आसा तांच्या कडेन पर्सनल उलोवप चालू केलां ना गोंयान लॅक्स आसचे ना गोंयान कमी आसतले ते पळय आतां स्टेप आतां कशें आसा आतां पर्यंत सी फेरर येता म्हणजे आमचे कडेन म्हटल्यार आतां कितले जाण येतले ताजेर ते डिपेंड आसा आनी स्टेप बाय स्टेप कशें येतले तेजेर डिपेंड आसा no information. Thank you.